नोटबंदीक म्हयनो जालो. कॅश क्रंच आनी एटीएमांनी लायनी चालूच. सरकार कॅशलेसावेल्यान लेस कॅशाचेर चल्लो. 10 तारखेन रेल्वे बुकिंगाक पोन्ने ₹500 बंद. डिजिटल पेमेंट करतल्यांक सरकाराच्यो डिस्काउंट स्किमी. पेट्रोल, डिझेल, विमो, टोलाचे डिजिटल पेमेंटाचेर डिस्काउंट. दुसरे वटेन काळ्याचे धवे करतले बँकर्स आनी ज्वेलर्सांचेर रेडी पडटात. कांय बँकांची ईडी वरवीं चवकशी चल्ल्या. पणजे कॅनरा बँकेचो सर्च चल्ला. नोटबंदीच्या म्हयन्या उपरांत कॅशलेस ट्रान्झॅक्शनाक चालना दिवंक केंद्र सरकारान कांय डिस्काउंट स्किमी जाहीर केल्यो. जो डिजिटल मोड से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल और पेट्रोल और डीजल खरीदेगा उसको 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा. सो पेट्रोल एंड डीजल विल बी चीपर फॉर दोज हु पे फॉर द डिजिटल मोड. उन सबर्बन रेलवे नेटवर्क्स में जो लोग मंथली और सीजनल टिकट लेंगे डिजिटल मोड से पेमेंट करके, उनको उन टिकट्स पे रेलवेज 0.5% का डिस्काउंट देगी. तो अगर आप डिजिटल मोड से मंथली और सीजनल टिकट लेते हैं तो आपको उसका डिस्काउंट मिलेगा, वो सस्ता रहेगी टिकट. और ये 1 जनवरी 2017 से लागू होगा. इस देश में जितने लोग रेलवे में सफर करते हैं, ये अगला इंपॉर्टेंट निर्णय है, उनमें से 58% आज भी ऑनलाइन टिकट्स रेलवे की बुकिंग करते हैं. जो ऑनलाइन बुकिंग करेगा उसको टिकट के साथ साथ 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा. जो कैश में पेमेंट करेगा उसको नहीं मिलेगा. जो डिजिटल मोड से पेमेंट करेगा उसको ये इंश्योरेंस कवर मिलेगा. Those who buy tickets online will get a free accident claim insurance of 10 lakh rupees only if they pay by the digital mode. कि पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जो जनरल इंश्योरेंस में हैं और लाइफ इंश्योरेंस में हैं, जो लोग कस्टमर पोर्टल है उन कंपनीज का, दैट इज द जीआईसी कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एंड द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अगर वो डायरेक्टली कस्टमर पोर्टल से पॉलिसी खरीदते हैं और उसका प्रीमियम देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अगर डिजिटल मोड से, तो उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के केस में और 8% डिस्काउंट मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस के केस में. दोनों सदनों में ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन सरकार का रखा है कि 2,000 रुपए तक की जितनी ट्रांजैक्शंस हैं डिजिटल मोड से, उन पे सर्विस टैक्स नहीं होगा. ये ऑलरेडी पार्लियामेंट हैज बीन इन्फॉर्म्ड टुडे ऑफ. जो नेशनल हाईवेज पे जितने टोल प्लाजाज हैं, उन टोल प्लाजाज के यूज करने के लिए, टोल के लिए आरएफआईडी कार्ड या फास्टैग्स होंगे जिनके पास, और उसकी पेमेंट वो डिजिटल मोड से करेंगे, तो उनको वो 10% डिस्काउंट यानी सस्ता मिलेगा. कैश विल कॉस्ट, द कैश कार्ड्स विल कॉस्ट मोर. एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटान कॅनरा बँकेच्या पणजे ब्रांचीचे कांय डॉक्युमेंट जप्त केल्या. 8 नोव्हेंबरा उपरांत बँकेत जाल्ल्या ट्रान्झॅक्शनाची खोलायेन चवकशी चल्ल्या. हे ब्रांचीत मोठ्या प्रमाणात पोन्न्यो नोटी डिपॉझिट जाल्यात. एकाच फावटीन मोठी रक्कम डिपॉझिट जाल्या. गोंयांत धाडींनी आतां मेरेन कोटी वयर मनी लॉन्ड्रिंगांतली नवी करन्सी जप्त जाल्या. इतले मजगतीं फोंड्या भायले भायर धाड घालून काळो पयसो धरपी पीआय विश्वेश करपेकडच्यान क्रायम ब्रांचीन नोटीस धाडून क्लॅरिफिकेशन मागलां. ताणें 35 लाख नवी कॅश धरली, मात रेड खंयच रेजिस्टर केली ना. स्टेटमेंट रिकॉर्डूय केलो ना आनी सिनियर ऑफिसरांकूय पत्तो लागूंक दिलो ना. नोटबंदीच्या 30 दिसां उपरांत आतां इन्कम टॅक्स आनी ईडीच्यो धाडी वाडल्या. गोंयांत कोटी वयर नव्यो नोटी जप्त केल्या उपरांत बेरेस्तारा चेन्नयत ज्वेलर्सांचेर घाल्ल्या धाडीत 90 कोटी जप्त केल्या.
तातूंत 70 कोटी नवे नोटी आनी 100 किलो भांगर रेडी 8 सुवातींनी पडल्यो. इतले मजगतीं 10 तारखे सावन रेल्वे बुकिंगाक पोन्ने ₹500 बंद जातले. उपरांत पोन्न्यो 500च्यो नोटी 30 डिसेंबर मेरेन फक्त बँकेत डिपॉझिट करपाच्यो. उपरांत फक्त आरबीआयच्या ब्रांचींनी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सनबर्नाचेर सरकारान दिल्ले नवे बिला आड परसेप्टान घाल्लो अर्ज हायकोर्टान भायर मारलो. परसेप्ट पेंडींग बिलाचे पयशे कोर्टान डिपॉझिट करूंक तयार ना. सरकाराक देणे आशिल्ली रक्कम कोर्टान डिपॉझिट करात, उपरांतच अर्जाचेर विचार जातलो अशें हायकोर्टान सनबर्नाक स्पश्ट केल्लें. पूण सनबर्न रक्कम भरूंक तयार ना म्हूण हायकोर्टान तांचो अर्ज भायर मारलो. अंदू सनबर्नाचो ईडीएम पुण्यांत जावपाचो. सनबर्न आनी सरकारा मदलो पेंडींग बिलाचो वाद सोंपना. ट्राफीक आनी पोलीस बंदोबस्ताचेर पेंडींग बिला वेल्यान पेटलां. दोगूय तेमाक पेटल्यात. सरकार म्हणटा परसेप्ट पोलीस सेक्युरिटीचे आनी ट्राफीक मॅनेजमेंटाचे पयशे दिवपाचे आसा. परसेप्ट म्हणटा 5 कोटी दिल्यात, तातूंतले एडजस्ट करून घेयात. सरकारान लायिल्लें बिल कोंत्रादाक धरून ना म्हूण परसेप्टाचो आर्ग्युमेंट. सरकाराक पोलीस सेक्युरिटी आनी ट्राफीक मॅनेजमेंटाचे देणे आशिल्ली रक्कम पयलीं कोर्टात डिपॉझिट करची, मागीरच अर्ज आयकून घेता म्हूण हायकोर्टान सांगिल्लें. परसेप्ट रक्कम डिपॉझिट करूंक तयार ना म्हूण कोर्टान तांचो अर्ज भायर मारलो. 2015 जाल्ले एडीएमाच्या सनबर्नान ट्राफीक आनी पोलीस बंदोबस्ता वयली एक दमडीय दिवंक ना म्हूण हायकोर्टान सनबर्नाक दाखोवन दिलें. सनबर्न गोंयची बिटकी कवळून पुण्यांत पावलेत. पुरंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. काँग्रेसी कडेन 4 सिटांक गठबंधनाचो प्लान चल्ला म्हूण बाबूश मोन्सेरात प्रुडंटा कडेन उलयल्लो. मात काँग्रेसी कडेन खंय ताचो असो कसलोच प्रस्ताव आयिल्लो ना. प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन फालेरोन प्रुडंटाक बाबुशाचे प्रस्तावाचेर ही जाप दिल्या. काँग्रेस खंय सध्या राहुल गांधीन सांगला ते प्रमाण 40 मतदारसंघांनी काम करतली. काँग्रेसीचे केपें पदयात्रेक आयिल्ले कडेन लुईझीन प्रुडंटा कडेन उलयलो. See, I am in talks with the Congress party, and basically I have asked because I have got a good rapport as far as Mr. Fellore is concerned, and all the other congressmen. I have asked basically for 4 seats from the Congress party. One is Panjim, one is Kortali, Sange, and Kutsare. These are the 4 seats what I have asked for the Congress. सकाळी बाबूस मोन्सेराता एक स्टेटमेंट केलो की ताणी युनायटेड गोवन्स पार्टी फॉर्म केल्या आणि ताणे प्रपोजल धाडला काँग्रेसीक की तांचे वांगडा एलायन्स करचे म्हणून. सो ते प्रपोजल तुमकां पावला? सद्याक म्हाका तुजे पक्षाचे प्रपोजल ना. सद्याक आमी 40 मतदारसंघात वावर करतात आनी ते प्रमाणे 40 मतदारसंघात एक जागृताय येतो जाल्यार तुमचें आसतली. आमी खंयचोय मतदारसंघ जाता जाल्यार भायर दवरना. आमी आमगेलें काम आहा 40 मतदारसंघांत काम करपाक. सो तेणे म्हटलां की आपणे युनायटेड गोवन्स पार्टी फॉर्म केला आनी एलायन्स करपा खातीर काँग्रेसीक प्रपोजल धाडला आनी ताणी तुमचे कडेन काँग्रेसी कडेन 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी मागल्या. कुडचडे, सांगे, कोर्तालीम आनी पणजी. सो एलायन्स करपा खातीर प्रपोजल तुमी काँग्रेसीक धाडला म्हणून. वायस प्रेसिडेंट राहुल गांधी आनी सिनियर लिडरां कडेन बाबूय आसलो थिंगा आनी ताणें आमकां सांगलां सद्याक तुमी 40 मतदारसंघात वावर करात. 40 मतदारसंघात नवी तोंडां, न्यू फेसीस तयार करात. आनी आमकां जाय काँग्रेस पक्षा वरवीं फेसीस कामाक सर तुमी कशें तांचे कडेन एलायन्स करचे ना? सद्याक दिस इज आवर ड्रीम आनी वी आर वर्किंग एट इट. बट तुमचो प्रपोजल पाविल्ले ना ताचे हातूंत? टुडे आय हॅव नो नथिंग. दिस ड्रीम कम्स फ्रॉम आवर वायस. Give a break.